वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आम्ही गोठण जेवयता हां दरवर्षाप्रमाणे तशीच आम्ही जेवयत होते. खंयच्या देवाची हे देवाचें नाव देवाचे नाव गोठणेवयलो देव. गोठणेवयलो देव असे त्याचे नाव. हो गोठण म्हणजे ही राखण्याची कोठण. हय येवन सगळे बसत भुरगे जाणटी त्या वक्ता आमच्या जाणटी बिणटी आनी हय गोरवां सगळीं दायी करीत. त्या वक्ता वाघाक हय तेणी नेवेद दिला. वाघ ज्या वक्ता रानातसून येवन गोरवांक हे करीत त्या वक्ता हय ताका नेवेद दवरला. त्या वाटेन एक पूल त्या वाटेन एक की वाघ रानांत वचाचो ना. ह्या लागून ही गोठण आमी हय जेवयता आनी वयर आमी सगळो उपू त्या वक्ता कुडीत हुडीत सगळां छत लायत. त्या कारणान मागीर निमाणीता हाडल्याच्या नंतर हय हें करप सकयल थोडा थोडा हाडटात खंय बसान हय गोठण जेवयतात. वाजा पासून गोरवांचा रक्षण कर म्हणून देवाक सांगना घराप आज ताका आतां आमी नेत दवरतलो भायर. पुरी आणि खिचडेचो नैवेद्य करतात. गोठणेक येवपी लोकां खातीर दाळ भात रांदिल्लो आसता. दादलेच रांदतात. गांवची बायलां गोठणीक येनात. आमी पुरये करता. हे आसता खिचडी तो नैवेद्य आमी हेका दाखयता देवाक खिचडीचो. आनी दाळ भात हे आमी सगळे लोक जेयता. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.